अगेन्स्ट द ऑफिसर. खंयच्या त्या जय बाब बस. तो दुसऱ्या केसीन तुझ्या त्या भांगराच्या केसीन सस्पेंड जाला. पुढला प्रश्न. Speaker sir, I may be permitted to ask LAQ number 4A. और 4A. 4A does not belong to me. Speaker sir, answer as per computer sheets. Speaker sir, the question is pertaining to challans issued by RTO. Speaker sir, which challans are to be remitted in Panjim office issued by RTO? इंट्रोडक्शन करपाक सगळे जातो कोण. जी मातशें प्रश्न सादो आसा. जे आमचे ऑफिस पणजे नॉर्थ आणि साउथ अशे दोन ऑफिसीस आमचे आसा ज्यो सब ऑफिसीस काम करना. एनफोर्समेंट म्हणटा ताका. आणि एनफोर्समेंट नॉर्थ आणि एनफोर्समेंट साउथ जेन्ना सब ऑफिसाच्या माध्यमांतल्यान जायना काम आणि कोण तरी कंप्लेनी करता की अमके रस्त्यार अमक्यो गाडयो चड भरून येता, अमके रस्त्यार अमके मोटरसायकलवाले हेल्मेट घालून येना, त्या खातीर एनफोर्समेंट त्या त्या जाग्यार वता आणि ते आपलें काम करता. आतां एनफोर्समेंटान जे तालांव दिल्ले आसता ते नॉर्थ पणजी आणि साउथ मडगांवां येवन करचे पडटा. एनफोर्समेंट स्क्वॅड जे आसा बरोबर न्ही, ते पुलीस रस्त्यार पळयले ते फावटी आसता चलन दिवपाक. खंयच्यो खंयच्यो RTO म्हणजे त्या ज्युरिडिक्शनाचे RTO आसा ते केन्ना केन्ना आसता. जाल्यार सुद्दां एक बरी गजाल अशें म्हणटा हांव की पणजेचे एनफोर्समेंट, पणजेचे इंटरसेप्टर हे सगळे वचून गोंयच्या बाकीच्या भागांनी चलन दिता. तातूंतल्यान इलिगलिटी काय अजून काय थांबूंक ना. लोक हेल्मेटां घालनासतना भोंवता, बाकीचे सगळे जे कितें करपाक जाय ते करताच. लोक भुरगे आतांचे इतले फास्ट स्पिडीन वयता की आतां ह्या दिसांनी नवरात्रान दांडिया चलता तेन्ना पळोवपाक जाय भुरगे तीन टिबल सीट बसून त्या स्पिडीन वयता. ते जर पळयले जाल्यार RTO काय थंय गेले दिसना. आनी जर गेल्या जाल्यार सुद्दां आतां समजा हांगाच्यान समजा काणकोणा समजा एक चलन दिलें जाल्यार त्या काणकोणच्या मनशान येवन पणजे भरपाचें. पेडण्या समजा मांद्रेचे आणि फुडें समजा दिलें जाल्यार पणजे येवन ताणें भरपाचें. स्पीकर सर, काणकोणचो जो मनीस आसा तो सावथाक पडटा. हांवें दोन गोश्टी सांगल्या, एक साउथ एनफोर्समेंट, नॉर्थ एनफोर्समेंट. पणजे सावथाचे सांगलें न्ही ताणें मडगांवां भरपाचे, नॉर्थाचे पणजे ऑफिसां भरपाचे. ताणें पणजे भरप ना, थंय भरपाचें. सावथाचे सावथाक भरपाचे, नॉर्थाचे नॉर्थाक भरपाचे. बरोबर आसा. पूण आतां समजा पेडण्याचे समजा मांद्र्याचे वाळपय समजा जर चलन दिलें जाल्यार ताणें खंय भरप. नॉर्थ म्हणजे पणजे. नॉर्थ ऑफिस पणजे येवन भरचें पडलें. पणजे भरचें. पणजे भरपाक येवपाक पयस जालें ना ताका. सभापती महाशय, तुमी अशी कित्याक वेवस्था करिना. ताणें उत्तर दिल्लें तेच तुमी परत विचारतात. सभापती महाशय, म्हाका दिसता इन्स्टेड ऑफ गिविंग चॅलन्स तांकां जितली पणजे पडटा तोच खरो पनिशमेंट तांकां. खरो पनिशमेंट जर एक स्पिडीन जर 100 किलोमीटर पर अवर कोणूय जर गाडी चलयता ताका आमी 100 रुपयांचो तालांव दिता. तो काडटा आनी 100 रुपयांचो तालांव भरता. इन्स्टेड ऑफ दॅट ताका 4 तास हाडून जर पणजेत बसयलो जाल्यार ताका खरें तें कळटलें आनी हें जाता तेन्नाच तें खरें जातलें. श्री निलेश काब्राल. सर्व्हिस सगळे कडेन दिवची नियम. Speaker sir, Honorable Minister replied to the challenge question. I want to relate to that same. Whether challenging authorities, आता RTO चलन दिता म्हणटा, is there a fixed time frame where they give, or it is 24-hour surveillance, or such officers are there where they are given times to issue challenge, अशें कितें आसा, or they go as per whims and fancies, whenever directives are given in a particular section they go and issue challenge, or there's a time frame, because whatever, see, आता लायटी चलना गाडयोच्यो, तांकां RTO प्रमाणे रूल प्रमाणे they have to give fine, but there are any people deputed on those times of as and when they feel they give, or there are any restrictions. Speaker sir, जो गॅस्टेड ऑफिसर आसता ताची ड्युटी 24 तासांची आसता. सपोज इफ एनी कंप्लेन्स कम, गॅस्टेड ऑफिसर इज अलाउड टू गो एनीवेअर इन 24 hours. कंप्लेन केल्यारूच दितले नाल्यार हरशीं जॉब ना. आनी कोणूच कंप्लेन करना. फाल्यां गोंयांत कोणूच कंप्लेन करना म्हणजे घरांत ऑफिसान बसपाचें. हांव विचारता सर्च क्वेश्चन. सर, एनफोर्समेंटाचेर उलयता आमी. एनफोर्समेंट जो आसता ताका गॅस्टेड ऑफिसर इन्चार्ज आसता आनी हो गॅस्टेड ऑफिस एज एंड वेन रिक्वायर्ड
म्हणजे फाल्यां न्यूज आयली न्यूज पेपराचेर की अशा अशा वाठारांत क्रायम जाता जाल्यार ताणें थंय वचून ते केन्नाय करूं येता रातचें करूं येता दिसाचें करूं येता ताका मर्यादा ना. Speaker sir, म्हाका रिप्लाय मेळून एकूच सर स्पीकर सर हांव विचारता कितें एनफोर्समेंट ऑफिसर ओनली इफ देर इज अ कंप्लेंट गोज और दिस इज नॉट देयर ड्युटी टू एनफोर्स. आय वॉन्ट स्पेसिफिक आन्सर whether they are meant only for going only when there are complaints or there is enforcement when they have to go and enforce the rules. प्रत्येक कडेन सब ऑफिस आसा आमचे काणकोण आसा त्यानंतर केपें आसा त्यानंतर जे कुडचडेचे कोण आसा तांकां केपें येता तांणी जर केलें ना कोणीय कंप्लेन करता हे सब ऑफिस करना तेन्ना एनफोर्समेंट भायर सरता. फुडलो प्रश्न श्री रोहन खंवटे. Immediate to star LEQ number 5B. इतल्यान कॅसिनोचेर गेल्या रे मिकी सोडून उत्तर छापील प्रमाणे. Speaker sir, honorable member Reginaldan म्हणला तशें replies are coming our vague. पहिले म्हणलें from legislature part, certain of my sub questions were cancelled which I have already written to you, especially related to 5B. मागीर 3 प्रश्नूच काडले तातूंतले आनी जे काडले ते इन्फॉर्मेशन येना. आतां पॅसेंजर कॅपेसिटी ऑफ ईच ऑफ द अबाव कजिनोज नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दीस डिपार्टमेंट वेर इन द होम डिपार्टमेंट इज कॅटेगरिकली सेईंग तुका लायसन्स दिवच्या पयलीं आपल्याक सगळी रेक्विजिट परमिशन लायसन्सीस जाय. तातूंत गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड पयल्याच पानार बरयल्लें आसता कॅपेसिटी कितली ती. हेल्थाच्या हाजेर खंयचीय परमिशनाचेर तुमकां येता होम डिपार्टमेंटाक ताजेर बरयल्लें आसता सिटींग कॅपेसिटी नाल्यार कसली पॅसेंजर कॅपेसिटी सगळें बरयल्लें आसता टर्न एज सगळें बरयल्लें आसता. वाय इज दीस इन्फॉर्मेशन अवॉयडेड? वॉट इज नथिंग बिग इन दीस इन्फॉर्मेशन बट वाय इज द ऑफिसर हू इज रिप्लायing टू दीस LEQ is replying half-heartedly? Speaker sir, first of all, it is not officer who is replying, it is I am replying. Officer only assists me in reply. So whatever is responsibility is my responsibility. What legislation deducts, I am not aware of it. What question has come to me, I have answered. As far as this information is not available, it is given because the department is not keeping the information. Maybe the information is there on one of the paper submitted by the applicant. There we don't go by what is his capacity. There we only see whether he has been given NOC by Pollution Control Board, whether he has given NOC by Captain of Port. आमी इतलेच पळयता कॅप्टन ऑफ पोर्टान NOC दिता आसतना कितें कितें रेकॉर्ड केला ते सगळे होम डिपार्टमेंट पळोवपाक वचना. इट इज नॉट ड्युटी ऑफ द होम डिपार्टमेंट टू गो इन टू दॅट. इफ वी गो वी वील बी डुईंग ओनली दॅट मच. सो वॉट वी सी इज हियर इज अ लायसन्स फ्रॉम कॅप्टन ऑफ पोर्ट फॉर NOC फॉर प्लाइंग इन रिवर मांडवी अंडर रिवर नेविगेशन Inland Vessel Act, whatever it is, that he has complied with all conditions which are annexed. In that probably what he says may be there information about passengers. But Home Department does not apply its mind based on the passenger. It goes by Gambling Act. And in Gambling Act, nowhere passenger data is required to be presented or considered. If I don't have to consider the passenger data, I don't do it. Therefore, I don't keep the record of it separately. The day I put it on rules, I will be able to give them. Speaker sir, my first supplementary has the government floated any new casino policy? जे transfer of vessels करपा खातीर नाल्यार transfer of licenses करपा खातीर casino policy has it been framed? Speaker sir, उत्तर नंबर जर तूं तो वाचीत जाल्यार ताका लक्षांत अशें येतलें की 2 कॅसिनो ट्रान्सफर जाल्ले 10 आनी 11व्या वर्सा. This rule has been removed from the rules, this particular section. If he wants, I can quote the section to him. I got it. 5(2) कितें तरी आमी केला 3 subclause 2. 2 that has been deleted. Therefore, as of now, casino cannot be transferred. If the casino cannot be transferred, how has the government finalized? I mean, RTI घेतिल्ली, and there is a noting as the casino policy has been finalized. License for winter hotels and motels can be endorsed to any vessel that is COP, that is valid COP. My full name gala. Hatun, the act is silent as respect to the change of vessel. So under what provision? समज तुम्ही gambling actaच्या under केल्ले ना, जाल्यार under what provision has the vessel been changed? Speaker sir, basically license आमी वेसलाक दिना. हांव परत सांगता हो गोंदळ सगळो चल्ला पळय तो काही जाणांक अशें दिसता की आमी एका बोटीक लायसन्स दिता म्हणून. लायसन्स आमी कंपनीक दिता. ती कंपनी बोट हाडून आमकां प्रेजेंट करता विच इज एक्सेप्टेबल टू द गव्हर्मेंट एज पर द लिगल रिक्वायरमेंट
वेसलाचें डेफिनेशन हांवें वाचून दाखयलें. इट मीन्स इट शूड बी रजिस्टर्ड वीथ कॅप्टन ऑफ पोर्ट or with direct DG shipping, one of the two. So if a boat comes registered with captain of port, I don't bother what it is named. Tomorrow it may be named even with after some MLA also. How can I stop them? It is for the captain of port to give the license. Captain of boat can decide. करूंक शकता. म्हज्या नांवार कोणे तरी वेबसायटूय काडल्या, कोणे वेबसायटूय काडल्या, करूंक शकता. हांव खंय थांबोवंक शकता. लिगली आय कॅन स्टॉप. बेजिकली स्पीकर सर, कोणे तरी एक लायसन्सूय काडलें न्हय वास्को की टू ऑपरेट कॅसिनो म्हणून. बोगस लायसन्स कॉम्प्युटराचेर घालून केलें. बोगस करणारे लोक खूब आसात. त्यामुळे आनी म्हणून हांवें ती केसूय सायड केली. त्या केसीन कोण भितर इनवॉल्ड आहा तें सगळ्या जाणांक कळटलें. पण बेजिकली बोगस कोणे जर तूं केलें जाल्यार ताका आमी एक्शन घेवंक शकता. पण जर जेन्युइन लायसन्स दिलें जाल्यार आय कॅनॉट स्टॉप इट. इवन आफ्टरवर्ड्स द रुल्स आर चेंज, ओनली द फीज वील बी डिफरंट. वी वील स्टील नॉट, वी कॅनॉट चेंज द एक्ट, वी कॅन चेंज फीज. दॅट मिन्स ल्हान बोटीक कमी चार्ज आनी व्हडल्या बोटीक चड चार्ज अशें करपाक येतलें. बिकॉज ही एक बॅकडोर एंट्री दिसना फॉर स्मॉलर कजिनोज टू बिकम बिगर कजिनोज और फाल्यां धाकटी हॉटेलां टू बिकम व्हडलीं हॉटेलां. म्हणजे जे लोक इन्वेस्ट करता हॉटेलांनी ऑन लँड विथ अ हाय इन्वेस्टमेंट, तो उदकान फाल्यां हॉटेल घालतलो, तो फाल्यां आनी कितें घालतलो, सच स्टोरीचे भितर आनी कितें घालतलो. वील ऑल दीस टायप ऑफ इश्यूज बी looked at by the government? Already discussed in fact earlier. I will come back to it. 2009 speaker sir, when हांव ताका उत्तर सांगता हाजेर. गोंयच्या विमानतळाचेर विमानां येता, 2 सिटरूय विमान येता आनी 500 सिटरूय येता. दोगांकूय लायसन्सिंग प्रोसिजर लँड जावपाक सेम आसा. इवन इफ इट इज 50 टर्बायन टर्बो पॉप or whether it is a jet with 4 engines, there is no difference in except what is limits is the size of the airport strip. So there are many places where these answers are not given, but I told them that in the new rule we will charge based on the size of the casino. Sri Alex Lawrence. I want the Chief Minister to tell me how many passengers or how many punters or how many, हांव सगळे विचारता कित्याक तो मागीर म्हणटा सारकें विचारना म्हणून. कितले पॅसेंजर, कितले पंटर्स, कितले एक बोटीचेर तुगेलो MV हॉर्स शू काय कितें MV काजिनो हॉर्स शू कितें नांव सारकें म्हाका खबर ना, तें सारकें करेक्ट करता नाल्यार तूं सांग. हाव मेनी पॅसेंजर्स or how many persons can be there on that ship? What is the capacity? I want to know whether he can give me this answer. I am not aware of it. Just I'll tell you one thing. You don't get yourself confused. No, I am not getting confused. कितें विचारपाक जाय पळय. I am not getting Just ask confused. very straight. I am not getting confused. I have asked a question whether how many people can be accommodated. That's all. Can you answer this question or you cannot? Just sit now. फाटल्या म्हयन्यान म्हाका रेकॉर्ड मेळ्ळा त्या प्रमाणे तांच्यांनी 60 लाखाची कितें तरी तिकेटी येल्या. ताजेर एकोमोडेशन म्हयन्याक म्हाका दिसता कितें तरी 16,000 जाला अशें दिसता. आतां आय एम नॉट व्हेरी शुअर फूल म्हयन्याक. I'm asking capacity. I'm not asking how many fellows entered. I'm asked only capacity. Capacity of that Capacity of the ship. person during last month was 16,000 per month. But last month. Because sir, 16,000. I'm asking capacity of the to ship. captain of port 16,000 capacity. Because सर ताका जर तूं जाय जाल्यार हांव कॅप्टन ऑफ पोर्टा कडच्यान रिपोर्ट घेवन फाल्यां ताका 0 वराक जाय सांगता. Because sir, I'll tell you ह्या why. क्वेश्चनाचो तो रेलेवन्स ना ताका. Relevance ना कित्याक? Because this department does not keep the record of number of passenger on a boat. There is no safety involved. Wait a minute. There is no safety involved for this. Speaker sir, I am replying. I'm asking a question. बरं हांव रिप्लाय करता. Speaker sir, this department does not go into the registration of a vessel. It only gives license for operating a casino on a registered vessel which is supposed to be all insured, safe, everything. So if the minister, if the MLA wants, he really insists, I will give him the data tomorrow, I will send it to him through Captain of Port. That reply has to be given by Captain of Port, not by Home Minister. Speaker sir, फाल ते बोटीचे कोण मेल जाल्यार होम डिपार्टमेंट कॅप्टन ऑफ पोर्ट सोयतलो काय होम डिपार्टमेंट काल सोंपलो.